मायमोगाचो येवकार हो भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पोया हेच्यो हेडलायन्स. वास्कोच्या नुस्त्या मार्केटाची अवतिकाय. सुवातेर घाणी घुट्टाणीचे राज्य. नुस्तेकारांचो विटलो जीव. बाजारा भायर करतात निषेध. 2-3 दिसांनी सोल्युशन काडिना जाल्यार रस्तो रोको करपाची शिटकावणी. रिवणा बाजारात उज्याचो नेट. दुकानां जाल्यांत काबार. दुकानदारांनी अजूनय पळयतात मजतीची वाट. जिल्लो अधिकारी कार्यालयाकडल्यान जावंक ना अधिकृत तपासणी. मजत अपुरी आशिल्ल्यान पिडेस्त मागतात लुकसाण भरपाय. रेल्वे हबच्या विस्तारा खातीर बाळी दोंगर कापणेचे चल्ला काम नेटान. थळाव्यांक सैमीक रितीन हुस्को निर्माण. पुराय गांव जायत चल्ला काबार. जिल्लो अधिकाऱ्याकडेन उलोवन उपाय काडपाचे द्युरी आलेमावान दिले उतर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्कोचे न्यू नुस्त्या मार्केट पुराय ड्रेनेजीच्या उदकान भरला. हाचेर निषेध म्हणून वास्को नुस्त्या बाजारांतल्या नुस्तें विक्रेत्यांनी मार्केटा भायर नुस्तें विकपाक सुरवात केल्या. हो प्रश्न ताकतिकेन सोडोवपाक काँग्रेसीन वास्कोच्या आमदाराक उलो मारला. नवें मार्केट बांदून फायदो कितें जर तांकां धड सुविधाच ना, अशे साबार प्रश्न निर्माण जाल्यात. 2 ते 3 दिसां भितर हो प्रश्न सुटावो जायना जाल्यार सगळ्या नुस्तेमारांक घेवन रस्तो आडावपाची शिटकावणी नंदादीपान दिल्या. खावपा पडले पुरा पांय बी सुस्ता येवपाय आनी ऑफर निघा काय घराकडे रावलेले येयल्याय. आमी तेका कितले फाटी सांगले आमगेले थिंगा पयले बंद कराय. सगळे आतां नुस्तें विकताय ते बंद कराय सांगले. बाजार ते न्यू बांदलेलो आनी कोणी आतां न्यू केले तेणी केलो बरें आहा. पूण ते बाजारांत बसपा जायना. पांयाकड उदक येता, गटारा उदक वयर येता. त्या लोकांचे पांय दुसरे ना येवन तुमी चोय. कितले फाटी आमी सांगले ते आमचे सारके करे करूं ना. एक दिवशी पायपाक आयले तितून उदक वचना. कितले गास्तीक पडटा आमकां ते येवन तुमी चोयचे. कितले फाटी सांगले आमी यो म्हण थिंगा चोवपाक. आनी आतां थिंगा ते सगळ्या नुस्तें विकताय. ते आपल्या बोटी नुस्तें विकताले. आतां बोटी नुस्तें विकताय. आतां मडगोसो लाडून ते नुस्तें विकताय जाल्यार ते उंचे नुस्तें आतां कसलें नुस्तें ते ताजें नुस्तें ती दर्यांतसून हाडलेले. तो येता चर्चा वयल्या न्हू चिकोल येता कितें केसलो आ ते रेप येता रेबा वास मारता त्या पायपू काडटाय. त्यातून रुकाट दूर आयल्या बाजाराच्या सायडी बाजार कितें केला शेव मारू वयले शेव मारू बाजार दाखयला जाता हे उदक कितें येता लोक पडटा. वास्कोत आतां नुस्तेकारांक बरेच हाल सोंसचे पडटात. न्यू फिश मार्केटान नुस्तेकारांक नुस्तें विकपाकूय भयंकर आडमेळीक तोंड दिवन वेवसाय करचो पडटा. सुवातेर ड्रेनेजीचें उदक व्हांविल्ल्यान घाणी घुट्टाणेत रावचें पडटा. ह्या कारणाक लागून थंय नुस्तें घेवपाकूय लोक येवपाक फाटीं फुडें करतात. तांच्या वेवसायाक लुकसाण जालां. हें काम करपाक 2 ते 3 दीस पुरो. जर हें काम 2 ते 3 दिसां भितर पुराय जायना जाल्यार मात आमी वोगी रावची नात. नुस्तेकारां सयत रस्तो आडायतले. काँग्रेसीच्या नंदादीप रावतान नुस्तेकारांक तेंको दिवपाचे उतर दिलें. ती भायर बसतली पळय बसपाकूच जाय. थंयसर बसपाची परिस्थिती ना. गाणयो मारता, वास मारता. एक जीवन मनीस रावपाक शकना नुस्त्याच्या मार्केटान. मेनली मोडी थंय येवपाची असलो वास केलेलो आसा. ती कशी बसतली? तांकां खंय तरी एक मनीसपण आसा आनी ते लोक वचपाक जाय भितर. जो तेंचो हे धंदो आसा ती कशी म्हणून भितर वयतली ती वचपाक शकना. हांव जो पर्यंत 8 दीस कित्याक तेणी इन्स्टंट करून तांकां काम करून दिवपाक जाय. 8 दीस कित्याक जाय हे कामाक 8 दीस जाय. आतां ते म्हणसर वास्को नुस्तें बंद. म्हाका दिसता खंय तरी एडमिनिस्ट्रेटर हो फेल्युअर गेलेलो आसा. इवन जी सोडाक हांव सांगता मिडिया थ्रू सांगूंक सोदता ती कितें कमिशन बेजीस तुमी केला पळय वास्को खातीर तें सारकें न्हू. हांगासर सिस्टम जाय. सिस्टम आसपाक जाय आनी हे नुस्तेकार भयणांक त्रास जावपाक जायना. हांव वॉर्न करता सपोज विथीन 2-3 डेज हे जायना आमी हांगासर नुस्त्याचे तांकां घेवन हांव रस्तो हांगा बंद करतलो. 2017-18 जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो तेन्ना मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान हो फंड जी सोडाक ट्रान्सफर केल्लो
आनी बाय दॅट टायम तो म्हणजे गव्हर्मेंट हो कंटिन्युअस प्रोसेस ताका लागून जेन्ना न्यू कावन्सील जालें पळय तो प्रोसेस स्टार्ट जालो आनी ते वेकेट करून तें काम स्टार्ट जालें. जेन्ना दाजी हो वास्कोचो MLA आहलेलो दाजी सालकारान कंटिन्युअस म्हाका दिसता 15 ते 20 इन्स्पेक्शनां हेजेर केलेली आसा आनी फक्त दोगांच जाणां वॉर्ड कावन्सिलर तेजी मिसीस आनी तो पर्सनली येवन तो इन्स्पेक्शन करतालो. म्हाका सांगपाक दिसता हो दाजी सालकर सगळे प्रोजेक्टाक सगळी वाट लावंक सोदता काय कितें. आतां प्रॉब्लम जाला तो ड्रेनेज. तूं 10-15 तुवें इन्स्पेक्शन केल्ली तुका खबर नासलेली ही ड्रेनेज हांगा धाकटी जाता म्हणून टॅक्निकल मनशाक व्हरोन हें काम करपाक जाय. तूं बेश्टो शो ऑफ करपाक फोटोग्राफी करपाक हे प्रोजेक्ट करनाका. 7 म्हयने जाला आनी हो आमची नुस्तेकार भयणाक हो प्रॉब्लम फेस जाता. 6 आनी एक वर्स आसता खंय तरी जी सोडा तुका 1 वर्स काम करून दितलो. मागीर सपोज आफ्टर 1 इयर हेका प्रॉब्लम जाला जाल्यार कोण दितलो? तूं दितलो? हय. ताका लागून हो म्हाका दिसता हो व्हडलो स्कॅम आसा. फिश मार्केट हे व्हडले स्कॅम करून उडयल्ले आसता वास्को मार्केटान. तेणी शो ऑफ केल्ले सगळे UD मिनिस्टर हे इव्हेंट बरे करता तो तेजे काम इव्हेंट बरे करपाचे. जेन्ना मार्केट आपण नवो बांदता तेन्ना एक सिस्टम करून बांदता. आमकांय दिसतालें की भायर खोलयो बिळ्यो आसच्यो न्ही तेन्ना कन्सिल्ड सगळें आसचें म्हणून तशें आमी कन्सिल्ड सगळे पायप्स बीप सगळे घालून चकचकीत म्हणजे लोकांक पसून दिसपाक पसून बरें दिसचें अशें केल्लें. म्हणून आतां आमकां ह्या फाटल्या 15 दिसान तांकां प्रॉब्लेम जालो की जी नुस्त्याची खवळां आसता नाजाल्यार ते कितें आसता ती हातूंत पायपान अटकताली आनी फुडें ती खंय तरी सगळ्याक ब्लॉकेज जावपाक लागली. सो प्रत्येक दीस मोडप शक्य नाशिल्लें. सो 15 दीस आमचो एक इंजिनियर आयिल्लो ताणें टेस्ट हें करून पळयलें पूण तें जालें ना. आज आमी सगळे सुडाचे ऑफिशियल्स म्युन्सिपालिटी सगळे आयिल्ले आनी आमी अशें डिसिजन घेतलां की आतां तें सगळें ओपन ड्रेन सिस्टम आमी करप म्हणून. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. सध्याच्या रेल्वे हबाच्या विस्तारा खातीर बाळी दोंगर कापणीच्या कामाक लागून पर्यावरणाचो हुस्को वाडला. करता करता पुराय गांव काबार जायत चल्ला. लोकांचो हुस्को मतींत दवरून हाचेर कडक एक्शन घेवपाचें उतर दिवन विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान ताका खर विरोध केला. आपूण जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन वचून हस्तक्षेप करपाची मागणी करतलो अशें ताणें सांगलें. सरकार म्हळ्यार हो सेंटर गव्हर्मेंटाची रेल्वे ऑथॉरिटी आसा. हे ऑथॉरिटीन हांगा व्हडलें जे पार्क आसा जे आमी म्हणटात की जे हेजे हब कंटेनर हब ह्या कंटेनर हब जे वाडोवपाक जाय म्हणून हांगा व्हडलें जे हिल कटींग जें आसा हें चालू आसा. आनी हें आतां कितलोसो दीस जाले हें हिल कटींग जाता. आख्खो दोंगराचो दोंगर म्हूण तो काबार करतात. हे दोंगर जे आसात हे आमकां प्रोटेक्ट करतात, आमकां सांबाळटात, आमकां उदक दितात. जे वटेन कितें नॅशनल कॅलामिटी जालें जाल्यार हे आमकां दोंगर साल्वार करतात. आनी सरकार म्हणटा एक वटेन तुमी हे सगळे सांबाळा म्हणून आनी दुसरे वटेन सरकार कशी जमनी ज्यो आसा दोंगर जे आसात हे काबार करता पळया तुमी. राज्यान उदरगतीच्या नांवार सैम काबार करपाचें काम चल्लां म्हणपाक अतिताय जावची ना. दरेका वाठारांत झाडां दोंगर कापणी चालूच आसा. बाळी वाठारांत जावपी दोंगर कापणी विशीं थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. ही जमीन हो सैम आमकां न्हू आमच्या फुडल्या पिळगेक लागून खूब म्हत्वाचो आसा. लोकांनी खंत उक्तायली. जेन्ना आमगे कुंकळे IDC भितर जेन्ना कोंकण रेल्वे कशी करून कट करताली दोंगर मागीर 1 वर्स जातलें तेन्ना हांवें कंप्लेन केल्ली आनी तुमच्या टीव्हीन ती कवरेज घेतली गोवा 365 आनी थंय जे पळय तेमी कट केल्लो आनी तो विनाश केल्लो पळय दोंगराचो तो पळोवन सगळीं कुंकळकारां एक काळजां दुखलें. कित्याक हे व्हडले बोल्डर पडप आनी हायट आसले 30-40 मिटर हायट आसले दोंगर कापप. आतां ते सगळे जेन्ना कंप्लेन केली तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान जावं टावनान तांकां लेटर काडलें. मागीर कितें तरी तेमी आपणागे कितें तरी मुखार दवरून ते सांगलें आमची माती उडयल्ली म्हणटरी तेन्ना पयलीं काम करता तेन्ना. आतां जेन्ना हें बाळ्ळी जें पळयलें आज सकाळीं पळयलां हें तेन्ना एक दूख जालें म्हाका. आनीक असली जी एनवायरमेंट डॅमेज करपाक पळय आतां पावस ना
आनी लोकांगे हो एनवायरमेंट देवान दिला तो डॅमेज करपा तरी अशें करून तरी मुखार सरता जाल्यार ही एक दुखाची गजाल. आनी आमचो कुंकळे MLA आज आमगे चिफ्टन मेमोरियल फंक्शनाक आज उलयला की रिगार्डींग हो एनवायरमेंट डॅमेज हो तुरंत आनी तो MP मुखार मांडटो म्हूण आमचो सावथ गोवाचो MP आसा त्याच्या मुखार हो प्रश्न मांडटो म्हूण हांव एकूच रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की डॅमेज करून अशें करून एनवायरमेंट दोंगोल हिल हे कट करून डॅमेज करून तुमी हे असली प्रोजेक्ट करनाका जावं कित्याक हे आमगे फ्युचर जनरेशनाक हे व्हेरी हार्मफूल. सरकाराचें लक्ष जे पडया हे पर्यावरणा विरुद्ध दोन्ही डबल इंजिन सरकार पडया हे फेल झालेले आहे. ताबडतोब आम्ही दक्षिण गोंयचे जे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसा तेजे कडेन उलयन म्हाका दिसता रेल्वे मिनिस्टरा कडेन उलयन आज हे जे पर्यावरणा विरुद्ध परमिशन नासतना जे पण दोंगर कापता आनी इट इज बॅड फॉर गोवा. वयता थिंगा आतां लँडस्लायड जाता वायनाड केरला वयते थिंगा 1,500 सुमार आज हिल कटिंगाचे प्रकरण आहा. डेफिनेटली वी विल इन्वेस्टिगेट. आय विल स्पीक टू कलेक्टर ऑल्सो रायट अवे मेक शुअर हे बंद जावपाक हे रॅम्पंट इलिगॅलिटी जे पड कोंकण रेल्वे कोता सेंट्रल एजन्सी कोता केंद्र सरकार कोता स्टेट गव्हर्मेंट कोता हे बंद जावपाक जाय. बंद करपाक इमिजिएटली एक्शन घेवपाक आमी अंदाज उलयता. सर आतां सगळे बोल्डर सुद्दां ब्लास्टिंग करून फोडपा लागले कडेन आसा थंय 1 किलोमीटर डोंगर म्हणल्यार इल्लो न्हू तो. आतां हे काबार जातले बाळ्ळी गांव. इमिजिएटली लुक इनटू इट एंड स्पीक एन आस्क फॉर व्हॉट नीड्स टू बी डन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रिवणा बाजारात उजो लागिल्ल्यान 5 दुकानां काबार जावन कांय दिसा उपरांत ते अजूनय योग्य सरकारी मजतीची वाट पळयतात अशें प्रभावित दुकानदाराचें म्हणणें आसा. जिल्लो अधिकारी कार्यालया कडल्यान अधिकृत तपासणी जावंक ना आनी मजत अपुरी आशिल्ल्यान पिडेस्त आतां आपलो वेवसाय आनी जीण परतून मार्गाचेर हाडपा खातीर बेगोबेग लुकसाण भरपाय मागतात. 13 जुलयाक रिवणा बाजारांत उजो लागिल्ल्यान 5 दुकानां मोडकळीस आयली आनी जायत्या कुटुंबाक कसलीच येणावळ मेळूंक ना. सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें जाणें सगळे वगडायला तांकां सद्याची 5,000 रुपयांची मजत सामकी उणी आसा. भरपाय व्हड प्रमाणांत वाडोवपाची मागणी ताणें सरकाराक केली. सरकाराची हे आसा ती फक्त 5,000ची आसा. ही खंय तरी वाडोवपा जाय आसली. 5,000 कितें जाता तरी दिसता की आमी खंयच्यान तरी बरे प्रमाणात चीफ मिनिस्टराची फंडांतल्यान बाकीचे खंयच्यान आसा म्हणजे पर्सनल जे कितें आसा ते 5,000 कांय जावपाचें ना. द लॉसीस आर इन द ट्यून ऑफ लॅक्स. वी हॅव टू सी दॅट म्हणजे आमी सगळ्यांनी मानवतावादांतल्यान येवन मुखार येवन करपाक जाय. तेजें राजकारण कित्याक करपाक जाय. प्रशासनान कसो प्रतिसाद दिलो असोय पिडेस्तांनी प्रश्न केलो. उजो लागिल्ल्या दिसा उपजिल्लोधिकाऱ्यान सुवातेची तपासणी करपाक जाय आशिल्ली पूण तो आयलो ना. कांय दीस जाले तरी ते म्हणटात जिल्लोधिकारी कार्यालयाचो खंयचोच पंगड बाजारात येवंक ना जो लुकसाण भरपाय खातीर जाय आशिल्लो अधिकृत मुल्यांकन आडावन दवरता. रिवणेच्या बाजारा भितर खूप वर्सां पासून आसलेली बाजारा भितर शॉपां आनी ह्या शॉपाच्या सर्वसामान्य मनशाची शॉपां व्हडलो पयशेकाराली शॉप न्हू, बारीक शॉप ती आनी हाजेरूच लोक आपल्याला पोट भरताले. कितलेशीच वर्सां जाले ते हाजेर जगतात. अचानक हांगा उजो लागून 5 शॉपां जळोवन खाक जाली. बेगिना बेगीन कलेक्टर कोणी ऑफिशियल जे आसा तांकां हांगा धाडचें, ताजें इन्स्पेक्शन करचें, तांकां एक्युरेट कितलो लॉस जालो हाजी मोजमापणी करची आनी सरकारान बेगिना बेगीन तांकां आर्थीक मदत करची. फायर ब्रिगेड आपयली पेट्रोल येवचें ते पेट्रोला बाटली सगळे भायर पडपाक लागले. पेट्रोल आसलें भितर कॅन भरप तें हे हार जातकीर तो सामको चड जालो. एक्शन घेतलेले न्हू जाल्यार त्याच टायमार जर बंद जाल्ले जाल्यार हे डिझास्टर जावचें नासलेले. गरीब समाजाचे लोक जे लोक आयज तांचो धंदो बिंदो कांय ना आनी उजो लागून गेल्ल्या कारणान धंदो तांचो उजदव जाल्लो आनी तांकां इनकम सोर्स बंद जाल्लो. सो आजून सुद्दां इन्स्पेक्शन हाजें जालें ना. म्हळ्यार उजो जेन्ना लागता तेन्ना उजो जेन्ना लागलो तेन्ना ताबडतोब पुलीस फायर जावं डेप्युटी कलेक्टर मानेन इन्स्पेक्शन करपाक जाय. ते खंय बिजी उरले कितें उरले खबर ना. पूण सगळ्यो गोश्टी पळयता आसतना लोकल ऍडमिनिस्ट्रेशन फेल जाल्लें आहा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, लिंजी मिनेझीस आनी भक्तीपय बाळगी. पहिल्या स्वातंत्र्य झुजाचो 443वो वर्धापन दीस कुंकळे चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट आनी कुंकळे म्युनिसिपल कावन्सिलान गोंय सरकाराच्या जोड पालवान 15 जुलय 2026 हो चिफ्टन अपरायझिंग कॉमेमोरेशन डे म्हणून मनयतात.
चिफ्टन अपरायझिंग कमेमोरेशन दीस म्हळ्यार 1583 वर्सा पोर्तुगीज सत्ते आड उबे रावपी कुंकळीच्या फुडाऱ्यांचे आनी गांवकारांचे धाडस आनी त्याग मनयतात. हो उठाव गोंयाचो वसाहतवादी सत्ते आड पयलो संघटीत झूज म्हूण नोंद जाला आनी ताका चड करून राज्याचे पयले स्वातंत्र्य झूज अशें म्हणटात. हो दीस तांच्या धाडसाचो भोवमान करपाचो आनी सगळ्यांक खास करून फुडल्या पिळगेक स्वातंत्र्य, एकवट आनी गोंयचो इतिहास जिवो दवरपाचें मोल याद करून दिवपाचो एक मार्ग आसा. जेन्ना आमचे महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मुवमेंट म्हणून उलो मारलो, खूप इतिहास आसा. बट इफ यू लुक रफली मोर देन 270 ऑड इयर्स एक उलो मारलो कुंकळकारांनी अगेन्स्ट द डिक्टेटोरियल पोर्चुगीज रेजिम, against the degree. कुंभोळकाराच्या रोगतान क्रांतिकारी लोक ओपिनियन पोलाच्या दिसाक गोंय सांबाळपाक जी दोतोर जॅक सिकेरान गोंयभर जेन्ना भोंवले, आमचे प्राव शाहूबाब देसाय जोर पेटयली, गोंयभर भोंवलो जाल्यार गोंय आज एक डिस्ट्रिक्ट आसपाची इतले आमचे फ्रीडम फायटर भाव आसा, खूप अभिमान दिसता. आमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता कुंकळकारांचे, कारण आम्ही ह्या ज्या स्मारकाचेर उभे आसात आणि आयज तुमकां आमकां सगळ्यांक सन्मान मेळिल्लो आसा की जे 16 महानायक जे संपूर्ण विश्वातले सगळ्यात पहिले परकीय सत्ते विरुद्धचे बंड हे आमच्या पूर्वजांनी केल्ले आणि आयज त्याचे कॉमेमोरेशन आम्ही पळोवपाक येता, तांकां अभिनंदन करपाक, तांकां श्रद्धांजली ओपपाक आणि त्यो तांच्यो शूरवीरांच्यो गाथा, ती जी ब्रेवरी त्या वेळार तांणी आपले रक्त सांडले पण आपले इमान विकले ना, आपलो धर्म विकलो ना, आपली संस्कृतायेची जतनाय केली, त्या शूर वीर महावीरांक आयज आमचे हे आर्गां ओपपाक आमी हांगा आयिल्ले आसात. आमच्या भुंयेचेर हे परकीय पांव लागतकच ज्या वेळार 1510 दादान सांगले तशे हे जे पाय पोर्तुगीजांच्या ह्या भुंयेचेर लागले आणि त्याच्यानंतर अत्याचार जावपाक लागले, धर्मांतरां जावपाक लागली, इन्क्विजिशन जावपाक लागले, आमच्या भावांचो कत्तल जावपाक लागले धर्मांतरा खातीर. हात खांबासारख्या वरून आमचे हात करून करपाक लागले हजारो लोकांच्या समोर. आमच्या महिलांचे अत्याचार जावपाक लागले, आमच्या तोंडांतल्यान सांगपा सारक्यो न्हय गजाली त्या वेळाचेर घडपाक लागल्यो आणि तातूंतल्यान धर्मांतर जावपाक लागले. पण हे दुष्ट पाय जेन्ना कुंकळीन पावले तेन्ना आमचे ह्या भावांनी ताका विरोध केलो. पयले सुवातेर 5 जाणांचे
ताणी कत्तल केली आणि समजवता म्हणून आपण असोळणा किल्ल्याचेर तांकां आमचे 16 शूर महावीर गांवकार वेळे ते गांवकार कोण किंग नाशिल्ले, ते राजा नाशिल्ले, ते योद्धे नाशिल्ले, ते निशस्त्र आशिल्ले, ते तांच्या ह्या मागण्याक खंय तरी हो अत्याचार थांबतलो. आमी रक्त सांडनासतना ह्या भुंयेक आमची भूंय स्वतंत्रताय मेळटली म्हणून ते बाबडे गेले आणि तांकां ती कत्तल केली. आणि त्या कत्तल केली जाल्यार पासून ताच्या नंतर दिसताले की ती कत्तल केल्या नंतर हे सगळे इन्क्विजिशनाक फेवरेबल जातले, पण ती कत्तल आमच्या सगळ्याचे रक्त उसळून उठले आणि तेन्नाच्यान पोर्तुगीजांक ताका असो विरोध जावपाक लागलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकारी हायस्कूल दाबेमान सत्तरी तालुका टॅनिकॉयड सर्तीत खरेच बरें प्रदर्शन केलां. तांच्या 14 वर्सां सकयल्या चल्यांच्या आनी चलयांच्या दोनूय पंगडांनी चॅम्पियनशीप किताब जिखल्यात. डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्सान आयोजीत केल्ले सत्तरी तालुका टॅनिकॉयड सर्तीत दाबेचे सरकारी हायस्कूल स्टार थरलें. शाळेच्या अंडर 14 बॉयज आनी अंडर 14 गर्ल्स पंगडांनी आपआपल्या विभागांत पयलो क्रमांक मेळयलो. फायनलीत चल्यांनी सरकारी हायस्कूल केरी हारयलें, जाल्यार चलयांनी भुमिका हायस्कूल पर्येचेर जैत मेळून चॅम्पियनशीप ट्रॉफी जिखली. ह्या पंगडाक पी शिक्षक फटी अर्जुन दाबोस्करान प्रशिक्षण दिल्लें. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. फाटल्या 24 वरांत फक्त थोडो पावस पडिल्ल्यान गोंयांत नैऋत्य मान्सून अजूनय दुबळो आसा. भारतीय हवामान खात्यान राज्यभर आनीक एक दीस हलको पावस पडटलो असो अदमास काडला आनी सध्या हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. बिरेस्तारा सावन पावस ल्हव ल्हव वाडपाची शक्यताय आसा, पूण खर हवामानाचो अदमास ना. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण गोंयांत आयज हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तार ते 21 जुलय मेरेन पावसांत वाड जावपाची शक्यताय आसा. राज्यभर हलको ते मध्यम पावस पडटलो. पावस ल्हव ल्हव वाडत आसलो तरी हवामानान कसलीच शिटकावणी ना. तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. दिसाचे तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस आनी उणे 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. फुडल्या 24 ते 48 वरांत पणजी आनी मुरगांवांत सांजे वेळा उपरांत हलको पावस पडूं येता, जाल्यार आर्द्रताय चड उरतली, जाका लागून उश्ण आनी दमट मनसून हवामान आसतलें. गोंयांत हलको पावस पडपाची शक्यताय, हवामानाची शिटकावणी ना. सांजे वेळा पावस पडपाची शक्यताय. बिरेस्तारा सावन हलको ते मध्यम पावस. हवामानाचो कसलोच अलर्ट ना. बिरेस्ताचे तापमान 33 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.